येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पिळ्याचे हेडलायन्स। ओंदू दर्यादेगांचेर आशिल्ल्या शेकांचेर आयले हावळ। उण्या पर्यटनाक लागून गोंयच्या दर्यादेगांचेर जाला परिणाम। इन्फ्लुएन्सरांच्या नकारात्मक आनी अनधिकृत विक्रेत्यां मदीं हरमला वाडत चल्ला वाद। दिवचलच्या निमुजग्याची जाल्या अवतिकाय। 2 वर्सां आदी राज्यपालान थंय वचून केल्ली पळोवणी, तरी अजून मेरेन कसल्योच घेना एक्शनी। साळ न्हंय जायत चल्ल्या दूषित। पावसा पयलीं न्हंय नितळ केली ना जाल्यार बाणावले गांवांत बुट्टी येवपाची लोकां मदीं पातळा भंय। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। एका काळार दर्जेदार पर्यटका खातीर एक मुखेल आकर्षण आशिल्लो हरमलचो दर्यादेग आतां शांत जाला। इन्फ्लुएन्सरांच्या नकारात्मक आनी अनधिकृत विक्रेत्याच्या वाडीक लागून ताचें आकर्षण उणें जाला। तशेंच पर्यटकांच्या उणावाक लागूनय शेक धन्यांचेर ताचो बरोच परिणाम जाला। पळयात संदीप कामलकराचो रिपोर्ट। या हरमल बिचाचेर तुम्ही पळयत आसतले आता टुरिस्ट हो नाच दिसत ना, पण येस कुत्रे मात्र भरपूर आसा। इतले कुत्रे आसा की केन्नाय कितेंय करू शकता, इतले कुत्रे आसा। 1 आनी 2 कुत्रे नाच। माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता सगळे कुत्रे न्हाता, कारण मनीस ना कोण न्हावपाक, तेका लागून टुरिस्टय ना म्हणटकच ते आपण न्हाता आसतले। आणि माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता सगळे शेक आसा, ते हे सगळे गोंयकारांचे शेक। सध्या परप्रांतीय ते चलयता, तशे कोण हांगासर चेकिंग करिना हांगासर कितें आसा ते। आणि जी हरमलान मर्डर जाल्ली ती माझ्या फाटल्यान तुमकां एरिया दिसता, आणि हांगासर ती ह्या शेंकाचेर मर्डर बी जाल्लेली। ती कित्या खातीर जाली तेचे कारणय म्हाका दिसता गुलदस्त्यान आहा। अजून वयता थंय गाडे आसा। आता हे गाडे कशे धापून दवरलेले आसा ते तुम्ही पळयले, आणि हे गाडे आता सांजचे उक्ते जातले, आणि हांगासर कितें कितें बरो बरो बिझनस चलता, म्हणजे तेचेर टुरिजमाचो कांयच कंट्रोल ना। जे शेक दिल्या ते कितलेशे लाखांक अलॉटमेंट करता ते शेक, आणि शेक बांदपाक शेक चलोवपाक खूब त्रास जाता लोकांक। आणि शेक तुम्ही पळयले जाल्यार इतले लाख मोडून शेक चलयता, पण तांकां ह्या वर्सा टुरिस्ट नासल्या कारणान हो फायदो हो जावकूच ना कोणाक। आणि विदाउट परमिशन जे कोण गाडे चलयता हांगा, कोण आमलेटी काडटा, कोण बोंडा बसता, तुम्ही पळयता तेंच्यांनी सगळे आपापले सामान धापून दवरला। पूण बिचाचेर कशें क्लीन जाय, क्लीन अशें हरमल बिचाचेर कांयच दिसना। हांगासर चडान चड घाण दिसता। टुरिजमान फक्त शेक दिल्लेले आसा, पण बिचाचेर येवन केन्ना म्हाका दिसता पळयना। आणि जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता हांगा येवन दोळे धांपता कशे दिसता। म्हणजे टुरिजमाचो हांगासर कांयच व्हॅल्यूच ना। सांगपाचें म्हणजे टुरिजम सीझन जो आसता पळय तो आमकां जून 10 पर्यंत परमिशन आसता, पूण कशें आसता मोरजे स्पेशली मोरजेन आमचे ट्युरिस्ट लास्टाची शेकां आसतात पळय, सगळीं शेकां लास्टाचे शेक आसता पळय ती एप्रील एंड ते 1 मे पर्यंत चडशी शेकां काडटात। आपूण म्हणून काडटात, कारण तितको लोक नासता त्या कारणां खातीर ते काडटात। पूण बाकी ओवरऑल म्हाज्या हिसपान जे फाटीं इशू जाल्लो हरमला त्या इशू उपरांत मागीर तेंच्यांनी खुबशे इन्स्पेक्शनां जाली तेंची। त्या इन्स्पेक्शनाचेर तांकां थोडीशी शेकां सबलीज केला अशें म्हजें इन्फॉर्मेशन। सबलीज केला अशें जालां, आनी जे सबलीज केला पळय तांकां थोड्यांक कोणाक तरी नोटिसां काडल्यात, पूण ती होल्डान आसात, अजून तेंच्यांनी इम्प्लिकेबल करूंक ना, तांकां एप्लिकेबल करूंक ना। सो म्हाज्या हिसपान जर हरमलान जर शेकां काडल्या आसत जाल्यार मे बी तेजें एक रिजन आसूं शकता सबलीज केला म्हणून, हांव शुअर ना। पूण बाकी ओवरऑल जर मोरजेन शेकां जावं टुरिस्टीक सीझन बंद केला जाल्यार तो टुरिस्टाची कमी आसल्या कारणान ह्या वर्सा जो ज्या पद्दतीन सीझन जावंक जाय आसलेलो त्या पद्दतीन जर तुम्ही पळयशात जाल्यार तो तसो सीझन ना। कारण सरकारान स्पेशली जे आमचे टुरिजम मिनिस्टर आसा तेंचे इनिशिएटीव्ह खूब घेतात, तशेंच तेच IT मिनिस्टर आसा। हांव तुमच्या माध्यमांतून सराक एक सांगूंक सोदता की जे इन्फ्लुएन्सर आसा तेंचेर कितें तरी एक कंट्रोल येवपाक जाय। कारण जो सूट हांव मोबायल घेता, हांव एक व्हिडिओ काडटा आनी हांव म्हणटा की गोंयांत बरें न्हू, हेज्या बद्दल जे व्हिडिओ काडटात पळय कशें आसा मिडिया आसली तरी मिडियाकूय त्यांचो रायट आसपाक जाय, आनी तेंच्यांनी अशें करपाक जाय की जे सामाजीक काम करतात जावं बरें गोंया बद्दल कोण सांगता तांकां ते दिवपाक।
कोण तरी दिल्लीच्यान येतलो, कोण तरी बॉम्बेच्यान येतलो आणि खंयचे तरी एक फालतू व्हिडिओ काडटलो आणि म्हणटलो की गोंयान आता गर्दी अशी जाता, तशी जाता आणि त्याच्या खातीर जर टुरिस्टाक इफेक्ट जाताले तसल्या लोकांक गोंयान घेवप म्हज्या हिसपान बंद. कारण जेन्ना तुमी दुबय वयतात, दुबय एअरपोर्टाचेर चेकिंग जाता, ते पयशे दाखय म्हणटा की तांकां बरो टुरिस्ट जाय. त्याच पद्दतीचो जर टुरिस्ट हांगा गोंयान येयलो जाल्यार लोक काय हे करपाची गरज ना. कारण थोडेशे लोक येतात, कोणी तरी तांकां सांगला म्हणून इंस्टाग्रामाचेर व्हिडिओ रील्स काडटात आणि ते परते वयतात. सो हांव म्हणटा होपफुली तो सीजन वर्सात सगळे सीजन बरे जातले अशें येयला. सो येणारो जो सीजन आसा हांव तरी होप करता की फुडलो सीजन सगळ्या लोकांक आमकां बरो जातलो. मजगती दर्यादेग वाठारात जाल्ल्या कथीत बेकायदो गजाली विशीं मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरा कडेन उलोवप केले. आयकात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें. संस्कृती जी आसा ती खंय तरी होवत बसलेली आसा इंटरनेटा खातीर म्हणटा. कारण हांगा लोक प्रश्न दिसत एक मोठ्या प्रमाणात एक ग्रुप चालू जाल्लेले आसा. ऑलरेडी हांव जाणा ह्यो विशय आहा तो सारको सिरियस आहा. कित्याक ट्युरिस्टीक बेल्ट आसल्या कारणान आनी बरे ट्युरिस्ट येतले जाल्यार असले विशय आहा ते स्टॉप करपाक जाय. हॉकर्स म्हणटात ते वचात थंय आहात आनी म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी ट्युरिस्ट पुलीस आहा तेंच्यांनी जे हॉकर्स आहात थोडे कितकेशेच हॉकर्सांक अरेस्टूय केल्यात. पूण जे तूं म्हणटा तशें बरोबर आहा की कोस्टल बेल्टाक प्रॉब्लम कितें जाता हांगा. आमी जे प्रायवेट शॅक्स आनी शॅक्स जे आउटसायडरांक दिल्यात ते कितें करतात, जेन्ना पुलीस थंय वयतात तेन्ना तेच हॉकर्स आहात ते तेंच्या शॅकांनी वयतात आनी हेच सांगतात आमचे स्टाफ म्हणून ते. सो तेका लागून हे खंय तरी हायड एंड सीक जाता. सो तेका लागून ऑलरेडी हांवें इन्फॉर्म केला आमी टुरिझम डिपार्टमेंट आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक तशेंच पुलिसांक की हेंका आयडेंटिफाय करा, हेंच्या कार्डां करा म्हणून. आनी जर तेंचो स्टाफ आल्यार कार्डां करची आनी हे खंय तरी इमिजिएटली बंद करचे. म्हणल्यार दुसरे तुवें म्हटल्यार ते प्रॉस्टिट्युशन चड वाडला तूं म्हणटा. पूण हेका लागून 2 दीस पयलीं हांवें एसपी नॉर्थाक ऑलरेडी कळयला की हांगासर अशे स्थानिकांचे हे आहात कंप्लेंट्स आहात. तेका लागून तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें आनी म्हाका दिसता काल 2 दीस जाले कंटिन्युअसली नायट पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें तेंच्यांनी. रायट हे तेंचेर कितें ते आहा ते हातून पुलिसून इन्वॉल्ड आसा अशें आयकूंक येता. पळय जोपर्यंत एविडन्स मेळना तोपर्यंत कोणाक ब्लेम करूं शकना. ज्या दिसा पुलीस इन्वॉल्व आसा म्हणून कळ्ळें तेंचे डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घेतलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीष परब आनी मुझैफ शेख. दिवचलचो निमुजगा हो खूब पोरनो आनी इतिहासीक स्मारक, पूण आतां ताजी अवतिकाय जाल्या. 2 वर्सां आदीं राज्यपालान थंय वचून पळोवणी केल्ली तरी अजून मेरेन एक्शन ना. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी जे सध्या आसात तो एक मॉन्युमेंट 1683 बांदलेलो आनी हो एक हिलॉक जो बिचोलीन आसा त्याच्या वयर आसा. आनी हांगांतल्यान फूल बिचोले सिटी जी आसा ती दिश्टी पडटा. तशेंच फुडें 5-6 किलोमिटर पयस सुद्दां हांगाच्यान दिश्टी पडटा. आनी एक बऱ्यापैकी स्पॉट आसा बिचोलचो, एक ट्युरिस्ट स्पॉट जावपाक शकता हांगासर. हांगा आतां 2-3 वर्सां जाले हांगासर सेक्युरिटी दवरला आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंटान आनी हांगा थोडे लोक येता, विकेंडाक येतात. हांगासर आनीकूय लोक येवपाक शकता अशी ही प्लेस आसा आनी ताचेर लक्ष मारपाक जाय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट तशेंच ट्युरिझम डिपार्टमेंटानूय. हांगा सकयल रायट सायडीक हांवें पळयलां जाल्यार हांगा मयम लेक आसा, ते सामके फेमस अशे मयम लेक आसा, 1-2 किलोमिटराचेर आसा. तशेंच बिचोलेन हांगा लामगांव केव्स आसा, फाटींच आमी दाखयल्ल्यो त्यो बी. आनी एक कॉरिडोर जावपाक शकता बिचोले, एक ट्युरिझम कॉरिडोर हांगा जावपाक शकता आनी बऱ्यापैकी ट्युरिस्ट हांगा एट्रॅक्ट जावपाक शकता. ताचेर लक्ष मारपाक जाय. एक अल्टरनेटीव असो एक वेवसाय हांगा जावपाक शकता. लोकांकूय हांगा तेचो फायदो जातलो. तेजी शॉपां आसा तशेंच आनी कितें आसा तांकांय बी ताचो फायदो जातलो. हे तिनूय प्लेसीस समज जॉयन करून ट्युरिझमान हांगासर लोकांक हाडपाचें चिंतलें जाल्यार हांगासर येवपाची वेवस्था सारकी जावपाक जाय. एक बऱ्यापैकी वयर स्पॉट आसल्या कारणान हांगासर बऱ्यापैकी वारें येता आनी पावसाच्या दिसांनी तर हांगासर सामको बऱ्यापैकी स्पॉट हांगासर दिश्टी पडटा. पूण हांगासर बऱ्यापैकी रस्तो जावपाक जाय. तशेंच जे ट्युरिझम आसा तांच्यांनी बिचोलच्यान तशेंच मये सायडींतल्यान सामके सायनबोर्ड्स घालपाक जाय की निमुजगो हो मॉन्युमेंट हांगासर लागींच्या लागीं आसा. दिवचलच्या निमुजग्याची अजून मेरेन सुदारणा जायना. ही बऱ्यापैकी पर्यटक सुवात जावपाक शकता. थंय वचपी रस्तोय पेड्ड्यार जाला. कांय वर्सां आदीं खुद्द राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयान निमुजग्यार वचून पळोवणी केल्ली. उपरांत थंय कॅमेराय बसयल्ले, पूण अजून मेरेन थंय सुदारणा जावंक ना. आमकां पाणीची सुविधा दितले, इलेक्ट्रिसिटी, कॅमेरा आनी ब्युटिफिकेशन करून दिता म्हणून आश्वासन दिल्लें आसा. ह्या स्मारकाक व्हड इतिहासीक म्हत्व आसा.
ह्या स्मारकाचेर पर्यटन वा आर्कोलॉजिकल खात्यान आडनदर केला वय होवूय म्हत्वाचो प्रस्न. सायन बोर्डय ना आनी वाठाराची सोबीतकाय नश्ट करपी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या कोयराची समस्याय तितलीच म्हत्वाची आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मडगांव वाडिल्ले दरा प्रमाण परवानो शुल्क भरले ना जाल्यार आस्थापना धनियांक आपलो वाठार सील करपाची धमकी दिवपी मार्केट निरीक्षकाची वेवसायीक वाठार नेमणूक केल्ले खातीर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांचेर मडगांव शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन खर टिका केली. हे निव्वळ खंडणीचे कृत्य आसा असो आरोप मडगांव शॅडो कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी ह्या वेळार केलो. 27 फेब्रुवारी 2025 दिसा घेतिल्ल्या परिशदेच्या निर्णयाप्रमाण ही वाड नाशिल्ल्यान वाडिल्ले शुल्क फारीक करपाक न्हयकार दितात अशें व्यावसायिक आस्थापना धनियांनी लेखी स्वरूपात सादर केल्ल्यान मडगांव पालिका शुल्कात वाड करपा आड नागरीक आनी करदाते आंदोलन फुडल्या पावंड्यार व्हरतात. तशेंच मडगांव भाजपा मंडळाचेर एका पदाधिकाऱ्यान चलयल्ल्या वाठारा आड फारीक करपा सारखी सुमार 3 लाख थकबाकी वसूल करपाक आमदार आनी नगराध्यक्ष तशेंच यत्न कित्याक करिनात असो प्रश्न तांणी केलो. आता आमच्या कितले लोक कंप्लेंट करता की ताणी 2 महिने 3 महिने आधी ऍप्लिकेशन घातिल्ले फॉर ट्रान्सफर, त्या लोकांक सुद्धा हे रिवाइज फी लायतात. तुम्ही डिले केला प्रोसेस करपाक आनी ते कंप्लीट करपाक ट्रान्सफर, कित्याक लोक डेली सुद्धा येले जाल्यार तांकां 2-3 महिन्यान ट्रान्सफर जायना तांचो. आता तुमची डिले कारण तुम्ही काडटा आनी तांकां न्यू रेट लायता, विच इज ऑलरेडी हाय सांगपा पडटा. 3,000 ते 5,000 केला तुम्ही आनी थर्ड पार्टी आल्यार 10,000 जाता समजा. सो तुमचे डिले कारणा लागून तुम्ही कशे तांकां हे न्यू रेट लावपाक शकता, हो एक इम्पॉर्टंट हे आसा. सेकंडली आमी फक्त जेन्ना आमी हो इश्यू काडटा जाल्यार सगळ्यांक दिसता फक्त ते शॉपा आनी हे म्हण गाडे जे कियोस्क आसा और ऑमलेटी गाडे जे आसा बारीक ट्रेडर्स आसा तांकां रिन्युअल फी आशिल्लो 1,000 तो काडला आनी 3,000 केला. कितले पर्सेंट वाडलो? 1,000 आसलो तर 3,000. तांकां दिसता की ते भरपूर जोडटा म्हणून. आनी एक कावन्सिलर आमकां सांगपाक लागला जेन्ना आमी सांगलें की गाड्याक फीज आहा ते 1,000 ते 3,000 केला म्हणून. एक रुलींग कावन्सिलर आमकां सांगता ते कितले पयशे जोडटा मरे म्हणून खबर ना काय म्हण. लाखान रुपया घेवन बँकान डेपॉझिट करता तो न्यूज पळय कितें आसा. जे हार्ट ऑफ द सिटी आसा ते कडेन कितें एक्स्ट्रा बिजनेस करता आसतले, पूण जे इंटरनल आहा तांकां हार्डली एनी गिरायक जाता. जे म्हणजे सामकें वाडा भितरल्यान कोण कोण आहा पळय तांकां गिरायक जाता ते भाशेन. तुमी 1,000 ते 3,000 करता ते. सो इतली हे आमचे रुलींग कावन्सिलरांचे हे आसा. दुसरें आमकां आनीकूय येयल्लें आसा की चेअरपर्सन मार्केट इन्स्पेक्टरांक शॉपांनी धाडपा लागला आनी तांकां हे दिता धमकी दिता. ह्या मार्केट इन्स्पेक्टर आहा ते तुमी भरना जाल्यार तुमगे सील करतले आनी हे भाशेन तांकां भिवून लोकांक टॅक्स भरपा लायता. आमी लोकांक सांगूंक सोदता तुमी भिवपाक गरज ना, कित्याक हे जे कोण मोह मेळटा तांकां ते खोडपा सोदता. स्वता आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळटा बीजेपीचो हे सामकें हायलायट करा तुमी. बीजेपीचो ट्रेजरर मडगांव मंडलाचो बीजेपीचो ट्रेजरर हाजे पळय सद्या नेली 3 लाख सुमार येवपा आसा. हे कित्याक गेले ना? हांगा कित्याक पावना तुमी? हे आमी विचारपाक सोदता म्युनिसिपालिटीक की तुमचो जो बीजेपीच्या मंडलाचो ट्रेजरर आसा मडगांवचो ताजे जे ट्रेड हे आसा एस्टॅब्लिशमेंट्स आसा ताजे 3 लाख सुमार येवपा आसा इन द वे ऑफ हाऊस टॅक्स, ट्रेड लायसन्स फीज, सॅनिटेशन फीज आनी सायन बोर्ड. थंय कित्याक पावना तुमचे मार्केट इन्स्पेक्टर? मीटिंग झाली त्या मिटिंगान काउन्सिलरांनी एक्सेप्ट केले की हाईक इज नॉट एज पर द रेझोल्युशन. लास्ट एप्रिल 23 पासून 2 वर्सांनी सॅनिटेशन फीज वाडोवन तांच्यांनी 900 केला. 600 आशिल्ले ते 900 वाडयला. सो हांव म्हणटा मडगांवच्याच लोकांक हे इनजस्टीस कित्याक इतले चड कित्याक मडगांवच्या लोकांनी करप? कित्याक पणजे ह्या म्युनिसिपालिटीन पळयल्यार आमी तांची अजून 600 एज अ सॅनिटेशन फी. सो मडगांवच्या लोकांचे इनजस्टीस अशें म्हाका दिसता आनी हे स्टॉप जावपाक. आमचे कडेन जायते जाण येयले आहा मडगांवचे लोकल बिजनेस ओनर्स आनी ते आमकां लेटर्स दिले. तेमचे सायनबोर्डाचे प्रिवियस 500 रुपया आसताले सायनबोर्डाचे, आतां 2,700. दीस इज नॉट जस्टिफायड एट ऑल. ट्रेड लायसन्स 50,000 आसलें ते आतां 96,000 लेटर दिता तेमकां.
वॉट कायंड ऑफ कॅल्क्युलेशन इज दीस? ही क्वेश्चन तुम्ही मिडियांनी तेमकां विचारूंक जाय. आनी तुमची शॉप आसलो जाल्यार तुमी पे करपाचे येतले. दिस इज नॉट जस्टिफाईड एट ऑल. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. वायट येता घोड्याच्या धावेन आनी बरें येता मुयेचे चालीन अशी एक म्हण आसा. साळ न्हंय दूशीत जाला. पावसा पयलीं नितळ केलें ना जाल्यार बाणावले गांवांत बुट्टी येवपाचो भंय पातळा. साळ न्हंय नितळ करपाची मागणी साबार फावटी करून लेगीत कोण काना मनार घेना कित्याक? संबंधीत विभाग बुट्टी येवपाची वाट बीन पळयता काय कितें? थळाव्यांक प्रस्न पडला. पळयत रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते रिवर साली कडेन आसात आनी ही रिवर साल आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा. ह्या रिवर सालीचे किती खंयना जाल्यात तितून पळयात. आतां तुमी पळयात आख्खे मँग्रोव्स येवन दुसरे ती उदकाची प्लांट जी आसा ती जावन ही रिवर साल जी आसा ही कंटिन्युएट जाले कडेन आसा. आनी ह्या रिवर साली खातीर खुबशे लोकांनी हांगा एजिटेशन केलें पूण कांयच जालें ना. सरकार हेंगे कोणाल्या मनार कानार घेतना आनी म्हणून ही दश जाले कडेन आसा. ही रिवर साल निवळ करपाक जाय आसली आनी ह्या रिवर साली निवळ केल्यारच ही रिवर साल बरी उरतली. हांगा ही जी रिवर साल आसा पयलीं आमचे भुरगेपणां ही ल्हान आसतना हांगच्यान अप टू बेतलां साकून हांगा व्हडली व्हडी येताल्यो चिरी घेवन नळी घेवन ह्या भाजीपालो घेवन बोटी येताल्यो व्हडल्यो आनी त्यो हांगा खारेपानार हांगा रावताल्यो आनी त्यो माल खाली करताले. सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी ही जात तितली बेगीन क्लीन करपाची पळोवपाक जाय पावस येवचे पयलीं. आनी जर एकदां पावस जालो जाल्यार हें कांय उरपाना आनीक गांवां सगळी बुट्टी येतली. बाणावले गांव म्हूण तो उरपाना. बाणावले गांवांक सगळ्याक उदक भरतले हेचे पयलीं भरता आनी आतांय भरतले. साळ न्हंय प्रदूषणाविशीं आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान हुस्को उक्तायलो. मुख्यमंत्र्यान साळ न्हंय प्रदूषणाची जतनाय घेवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. देवाक गेलो बूट पांचान सांगपाचें ना केन्ना कितलो पावस पडलो केन्ना कितें जातलें. समज आदले भाशेन तरी बरो तरी पावस पडलो आनी रिवर तरी तें आतां फुल्लो आहा जाल्यार तें लोकांक एक शेतां वचून बुट्टी मेळपाक शकता. कित्याक देवान संवसार घडोवसतना हे भाशेन घडलो कित्याक हे रिवर देवान केल्ले. आतां हे रिवर कितें जाता आमचे सगळे पळय गांवची लोकांची सगळे पाणींतलें उदक सगळें जाता हे रिवरांतल्यान सारकें दर्या वयता. हे दयर म्हणटा कितें 3 वांटे आनी गांव म्हणटा 1 वांटो. सो दयर कितलें उदक येता आनी कितलें उदक दिता तुका. पूण आमी कितें करपाक जाय हें उदक पळय आहा आमचें तें सोडपाक आमकां रिवर बी केलो आहाय. सो तें रिवर तरी सारकें उस्पून तरी जायपणान आनी तें तरी बंद जाता आनी तेका तरी ते मँग्रोव्स बी सगळे आहा ते येयले ते तरी हे जाताय जाल्यार फ्युचराक कितें जाता समज येना. तेन्ना हांवें जायते फावटी मागलो आनी आतां हे बड्ड्याक मागलो हे रिवर पळय रिवर साल तेजेर मातशें नदर मारपाक. अदरवायज तो सगळ्या आडीन त्या काम करता ते सगळ्या काम कोण असं रावना तो काम जाय करता. सो काम ते केलो तो दिश्टी पडले आनी हांव त्या बाबत मागता बरी भलायकी. पूण रिवर साल आतां क्लीन कर तितली परती ते मँग्रोव्स येता. क्लीन कोण केलं कोण केलें क्लीन पूण दिल्ली मॉडेल हाडलो. खबर आसतली जेन्ना ती पळय आहा ती एक टायमाचेर म्हणजे भुरगेपणाचो भायर सावन मँगलोर सावन व्हडले कोटयो येताले नोळी घेवन नोळ्यार चिरी घेवन अरे म्हणटा आज हे व्हडे 5-6 पळयना इल्ली रिवर डीप जाली जाल्यार पुरवली ती आनी ती पुरवली आनी मँग्रोव्स दोनी सायडी येयले व्हडले जाले. सो ती रिवर तरी एक पाटी तरी ती उस्पून तरी सारक जायना जाल्यार एक टायम तरी बरो तरी पावस पडलो जाल्यार लोकांक बुट्टी ती करपाक शकता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवेक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत स्थलांतरीत कामगारांक लागून गर्दी आशिल्ल्या भौशीक येरादारीचेर आरजीपीन उजवाड घाला. हाका लागून गोंयच्या बायलांक आडमेळी येतात. सरकारान बजेट मांडलो पूण बायलांचे सुरक्षतायेक लागून कांयच पावल उबारूंक ना. आरजीपीन पत्रकार परिशद घेवन बायलांच्या आडमेळींचेर उजवाड घातलो. गोंयांत गोंयकार कमी आणि गोंया भायले लोक चड आसात. हाका लागून गोंयकारांक त्रास सोंसचे पडटात. गोंयच्या बायलांनी एकठांय येवन आदार आणि बदला खातीर आरजी पक्षाच्या स्त्री क्रांती उपक्रमान वांटो घेवचो अशें आवाहन आरजीपी बायल फाट्यान केला. हे सरकार येदो व्हडलो सरकार 25-26 हजार करोडाचो बजेट आनी बायलांक लागून
आख्खे गोंयांत एक बस ना, एक कदंबा ना. इमेजीन करा, एक कदंबा ना. म्हणजे तेंच्यांनी फक्त फुगड्योच घालपाचे हेंच्या फुड्यान, तेंच्यांनी फक्त हेंच्यो खुर्च्योच तापोवपाच्यो, मिटिंगेक वचोन खुर्च्योच भरपाच्यो, गर्दीच करपाची, हळदी कुंकवा करून हेंच्या MLAंच्या बायलांच्या हळदी कुंकवाक वचोन थंयसर कितें दिता तें गिफ्टूच हाडपाचें, रिटर्न गिफ्ट इतलेंच करपाचें. आमचो अजेंडा आसा तो बायलांक एम्पावर करपाक. सो स्त्री क्रांती अंडर आमचे जे प्रोग्राम्स आसतले, सो ताका लागून ऑलरेडी आमची टीम हेच्या पयलीं काम करी. सो तीच टीम आमी रिएक्टिवेट करतले आनी भितर थोडे न्यू मेंबर घालतले की बायलांक आपल्या गांवांत रावन, आपल्या घरान रावन कशें काम करपाक शकता, कसो बिझनस करपाक शकता. जशें मायक्रो युनिट्स, ते मायक्रो युनिटाचेर हे सरकाराचो फोकस ना. जेन्ना ती वायलन्स सोंसताय तेंच्याच गांवांत जावं अगेन्स्ट गव्हर्मेंट, अगेन्स्ट अदर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज, सो तेंची सांगाता वचून आमी रावपाक तेंकां आमी भास दिताय. सो ते सगळे जातले जाल्यार तेमी हे स्त्री क्रांती हेका मुवमेंटाक जॉयन जावपा जाय अंडर द RGP विमन्स विंग. तुमी सगळ्यांनी आमकां हेका स्त्री क्रांतीक सपोर्ट करून आमी एकवटान सगळ्यांनी आमी आमचो वाडो, आमचो गांव, आमचो गोंय आमी साल्वार करूंक आमी एकवटान भायर सरया. आनी तसोच आमचो जसो आमचो सांतांद्रीचो MLA विरेश बोरकार आमच्या सांतांद्री पासत ना पूण गोंया पासत आसता, तशीच आमी सगळीं भायर सरून आमी सगळ्यो असऱ्यो भायर सरून आमी गोंय साल्वार करूंक आमी तेका तशी सगळ्या गोंयकारांक आमी सपोर्ट करया. आतां तुमी हांगा पणजे येता तेन्ना तुमकां दिश्टी पडटा की कॅसिनोचे चडशे एडवर्टायज जाता, तितून आमचे बायलांचेच अशें हें दाखयलेलें आसा की आमी कॅसिनोक प्रमोट करता. एक्चुली आमचो कल्चर कितें, आमचो कल्चरान आमचे शिगमो येता, फुगड्यो येता, त्यो कोण प्रमोट करतलो, ते प्रमोट करपाक जाय. आमगे भुरग्यांक बिरांतेन आमकां बसीन धाडपा पडटा, कामा पासून आमकां लेट वचपा पडटा, कित्याक बसीन इतली गर्दी जाता, कितले मायग्रंट सकाळीं कामां वयताय आनी बसीन इतली लूट जावन आमकां भुरग्यांक सयत बायलांक इवन कॉलेजी वयतले चेडवां सयत बसपा आमकां प्लेस ना. तेमी एक लेडीज सीट पासून रिजर्व करून ते दोनाय आनी सीट्स आहाय जाल्या पासून तेजे मायग्रंट्स बसताय आनी मातशें उठ म्हळ्या पासून ते आमकां अपमानाची उतलां उलयताय आनी वायट नदरेन ते आमकां चोयताय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. दक्षिण भारतात उण्या दाबाच्या वाठाराक लागून ह्या सप्तकाच्या शेवटाक अवकाळी पावसाची शक्यताय आसा. IMDन शेनवारा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत ह्या सप्तकाच्या शेवटाक वादळी वाऱ्या सयत गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावस फक्त सांजे वेळारच पडूं येता. चडावात आनी उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 27 डिग्री सेल्सियस आसतले. पूण आर्द्रताय चड आशिल्ल्यान दिसांत चड उश्णताय जाणवतली. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो दिला. दक्षिण भारतांत उण्या दाबाच्या वाठाराक लागून ह्या सप्तकाच्या शेवटाक अवकाळी पावस पडपाची शक्यताय. शेनवारा खातीर येल्लो अलर्ट जारी. गोंयांत सांजे वेळार गडगड आनी वादळी वारे येवपाची शक्यताय. चडावात आनी उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 27 डिग्री सेल्सियस. आर्द्रतायेक लागून चड गरमी. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.